रातच्या 10 वरां उपरांत राज्यांत आतां ध्वनी प्रदूषण करतल्यांचेर खर कारवाय करपाचो निर्देश गोंय खंडपीठान दिला. राज्यांतल्या दोनूय जिल्ल्यांतल्या पुलीस अधीक्षकांक कारवायचो अहवाल फुडले सुनावणे वेळार सादर करपाचो निर्देश दिला. ह्या प्रकरणांतली फुडली सुनावणी 14 डिसेंबराक जातली. लेट नायट पार्टी कायदो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉयज पोल्युशन रुल्स 2000 ते प्रमाणे आफ्टर 10 PM आउटडोर म्युझिक वाजोवपा जायना. तो पयलो मनान दवरूं जाय. ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान कायदो हाडला. आफ्टर 10 PM नो आउटडोर लाउड सिस्टम एम्प्लीफायर और म्युझिक टू बी प्लेड. इफ यू वांट टू प्ले म्युझिक इंडोर्स करूंक पडटलें. सेकंडली 15 days exemption दिलो आसा ते रुलान ते which is notified by the state government to have beyond 10 o'clock till 12 midnight. Please remember this. It is not till 6 o'clock in the morning. It is only 10 to 12 relaxation asa for those 15 days. आमचे लोक आयिल्ले आनी कितले फाटी कंप्लेंट जाली आनी वर्सा वर्सा आमचे हायकोर्ट मॉनिटर करता, ऑर्डर पास करता आनी केन्ना इम्प्लिमेंटेशन जायनासलें. आतां आमचे गोंयचे सरकारान जानेरा म्हयन्यान रेग्युलेशन्स पासून काडले. ते एम्बियंट सावंड आनी कितकोन ते सगळे परमिशन दिवपाचे, एक सावंड मॉनिटरींग सिस्टम सावंड मिटर घालपाचो आनी सगळे फेस्टिवल तुमी कितें करतात ते करपाचे. दॅट वील बी अगेन टील 10 PM, नॉट आफ्टर 10 PM. सो आयज हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें कित्याक हांवें हायकोर्टाक आयज दाखयलो 2 सेट. एक आयचे दिसा पयले अजून पार्टी चालू आशिल्ले, थोडे 16 दाखयताले, 8 दाखयताले आनी स्टार्टींग 10 पासून. सो तुमची पार्टी 10 स्टार्ट जात जाल्यार इट इज कंप्लिटली इन वायोलेशन ऑफ द लॉ. आनी लोक कितलो आयकतलो, कितलो समजून घेतला. एक दिसा समजून घेवपा जाता, 2 दिसा जाता. डेली तेंचे लायफ डिस्टर्ब जाता तेन्ना दिस इज रायट टू लायफ विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें दुसरे सेट दाखयला. दुसरे सेट आयज सोन पार्टी आसा आनी कितले अबाउट 15 एडवर्टिजमेंट लायले थिंगा दाखोवपाक. एक म्हणटा तो 9 ते 16 पासून पार्टी करपा आहा. सो दिस इज कंप्लिटली इलिगल इफ इट इज आउटडोर्स. इंडोर्स जाल्यार तुमच्यान करूंक जाता बट आउटडोर्स नॉट परमिसिबल. सो हायकोर्टान आयज आमी सांगले ते, हांवें आर्ग्युमेंट केलें ते, हायकोर्टान मानून गेला आनी ऑर्डर रिकॉर्ड केला की आतां तें जालें तें सोडया. पूण फुडें आहा तें आयज सोन कलेक्टर, डेप्टी कलेक्टर, SDPO आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर करतले. परमिशन आसा जाल्यार तांकां वाजोवपाक दितले, प्रोग्राम करून दितले. एंड दॅट इज अप टू 10 o'clock. आफ्टर 10 o'clock कांय ना, बंद जावपा जाय. एंड आनी फुडें हायकोर्टान ते थिंग डायरेक्शन पासून दिला. ते फुडें आहात ते आमी दाखयले जाल्यार नाल्यार कोणे पब्लिकान पासून इमेलान धाडले जाल्यार आयदर टू दी नॉर्थ एंड साउथ गोवा SPs विथ कॉपी टू द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. तेणी रोखडे एक्शन घेवपाचें ते कंप्लेंट ऑन दी इंटिमेशन. सो हे आसा आनी केस आतां 14 तारखेर डिसेंबराचेर दवरला पुलिसेक आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिपोर्ट दिवपाक. पूण एज अ tourism state, will not be effect for tourists if this such type of orders is. Was Goa not a number 1 tourist state even before all this techno and everything came in this thing? Goa is a beautiful state. Don't you think that we must sacrifice the peace, happiness and the lives of the people at the cost of the commercialization of these events, with disturbing the sleep of the people? You think of it. People, children, they have to study, they have to get up for school.
How can you sleep when you're going to have bombarding of music?